मडगांवां नवीन बस स्टँड बांदून दिवचो म्हूण फाटल्या कितलींशींच वर्सां जालीं लोक मागणी करीत आसात। देखून मडगांवकारांची मागणी आतां पुराय जातली। जाता तितले बेगीन मडगांवच्या बस स्टँडाचो प्रकल्प हातांत घेतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें। मंगळारा मडगांवच्या रावणफोंड वाठारांतल्या पुलाचेर रस्त्याचो बुन्यादी फातर घाल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या वेळार मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मडगांवांतलो बस स्टँड जो खूब तेंप जालो पेंडिंग आसा, म्हाका खबर आसा। फाटल्या टेन्युअरान आमी प्रयत्न करताले की तो बस स्टँड सुरू जावपाक जाय म्हणून, बट एक एश्युरन्स बाब दिगंबर कामत कंटिन्युअसली मडगांवांत सुसज्ज, म्हणजे जशें आमी म्हटलें की तेंच्यांनी म्हटलें मडगांवांत येयल्या उपरांत एक अच्छे शहर में हम आए हैं, हे जशें म्हणजे मडगांवाक अच्छे दिन आए हैं, हे जशें लोकांक टुरिस्टांक रेल्वेंतल्यान देंवल्या उपरांत दिसपाक जाय, बस स्टँडाचेरूय ते दिसपाक जाय। आमी जाता तितके बेगीन मडगांवांतलो बस स्टँड होय प्रोजेक्ट हातात घेवपाचे आसा। एक सुसज्ज असो बस स्टँड मडगांवकारां खातीर जाय। खूब लॉंग पेंडिंग मागणी आमदाराची तशीच कावन्सिलरांची सगळ्यांची एक लॉंग पेंडिंग मागणी आसा, ती पुराय करपाची आसा। हॉस्पिटलाचे अपग्रेडेशन तोय प्रोजेक्ट आमी हातात घेतला आणि आमच्या साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे अपग्रेडेशन करप हे आमच्या लिस्टात आसा। ते हॉस्पिटल जे आसा हे अपग्रेडेशन करप आणि तितकेच नाही तर येता त्या 4 वर्साच्या कार्यकाळात आमी नवीन मेडिकल कॉलेज जी आसा ही साऊथ गोवा खातीरय सुरू करपाची आसा। निश्चितरित्या 4 वर्साच्या भितर न्यू मेडिकल कॉलेज जी आसा ही साऊथ गोवान एफिलेटेड टू द साऊथ गोवा हॉस्पिटल होय प्रोजेक्ट हो जाता तितके बेगीन तांच्यांनी स्वतः ते कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा। होय प्रोजेक्ट जो आसा हो आमी पुराय करीत आसा।